that health minister said that he doesn't want IIT constituency. लोकांची मागणी हा सांगे कुडचडे ह्याच्या भागात एक IIT येवची जेन्ना काणकोणा जेन्ना ही IIT तेन्ना जो इशू जालो तुमकां सगळ्यांक खबर आहा मनोहरभाई पर्रीकर आशिल्लो तेन्ना हांवें 9 लाख स्क्वेअर मिटर आयडेंटिफाय करून आमी भाईक दिली आनी तेन्ना तो प्रोसिजर चालू ते लोकांचे बारीक इशू आशिल्ले वी ट्राय टू सेटल इट आनी ताका टायम लागतालो पूण थंय तेन्ना कॅबिनेटाक हांव नाशिल्लो डिसिजन घेतलें की थंय टायम लागता आनी थंय सरकाराची 14-15 लाख जमीन आसा 11 लाख स्क्वेअर मिटर 10 लाख स्क्वेअर मिटर तांकां डायरेक्ट दिवंक म्हणटा पूण तो डिसिजन जावन तेणी शिफ्ट केलो आतां ते ऑनरेबल CMान हो म्हाका आजुनूय लोक म्हाका पुतो विचारता की तुमी IIT हे सगळें कित्याक हाडलें सो विशय इज स्टील नॉट डिसायडेड बट डिसायड जालो जाल्यार आय वील वेलकम IIT इन माय आवर कॉन्स्टिट्युन्सी पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युन्सी वील वेलकम IIT इन आवर कॉन्स्टिट्युन्सी देर इज नो इशू कितें आसा थोडेचे इशू आसतले बारीकशे कशें सेटल करपाचें हांव मॅडम लोकां कडेन सेटल करतलो. Would you like to tell even the chief minister saying that if there is a problem here, take it in my constituency? That I am not saying, that you are saying. I have said what I have to say. No, this is the same way what you are trying to say. That you are saying, I am not saying. I have said what I have to say. We are all in a democratic country. We can make all our speeches and कितें कोणाचें उलोवपाचें. विशय बाबाक दिसलें की ताणें स्टेटमेंट करपाक जाय तो गव्हर्मेंट कितें आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा आमचे बाकीचे लोक आसा हांव नोबडी टू टेक एक्शन ऑर टू हे तें हांव डिसायड करपी कोणना पूण हांवें तुवें IITचो विशय विचारलो हांवें म्हजो स्पश्ट मत दिलो आनी जो IITचो विशय आहा म्हज्या मतदारसंघात आनी सगळ्या मतदारसंघात लोक वेलकम करता आनी ऑनरेबल CM जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना ऑनरेबल CMाक हांव मेळटा आज पासून डिसिजन कांय जावना सो इट इज व्हेरी इनमेच्युअर म्हाजेर स्टेटमेंट करता So CM कॅबिनेटान डिसिजन जालें की कुडचड्यार जे सागळे कॅबिनेटान डिसिजन जालें हांव एकट्याचें कोणाचें नांव घेवना तूं बेश्टें म्हाज्या तोंडांतलें उतरां घालूंक शकना क्लियर आसा रिकॉर्डिंग आसा कॅबिनेटान डिसिजन जालें की IITचो प्रेशर आसा बेगीन करपाक जाय तर तो इशू तुमचे ते सायडीचो भागांतलो इशू सॉर्ट आवट जायना जाल्यार गव्हर्मेंटाचो हांगा इतलो लाखाचो जमीन आसा थंय आमी शिफ्ट करया तो कोणें सांगला इंडिविज्युअली सांगला ना कॅबिनेटान डिसायड जालें की IIT नाल्यार म्हणटा गोंयची भायर वयता So that is why they are cancelling the IIT. So that is a decision taken by the cabinet that time that to give land. आता तितून इशू आशिल्ले नाशिल्ले तेजे हांव उलोवंक शकना. So cabinet had taken a decision.